राज्यात भात कापणीक सुरुवात झाल्या. वचत थंय कामगार नाशिल्ल्यान आधुनिक पद्धतीन राज्यात भात कापणीक सुरुवात झाल्या. वेगवेगळ्या राजकारण्यांनी भात कापणी यंत्रां शेतकारांक भेटयल्यात. मात हळदोण्या भागांत आजय कांय शेतकार पारंपरीक पद्धतीन भाताची कापणी आनी मळणी करतना दिसता. राज्यात भात कापणीक सुरुवात झाल्या. कामगार मेळनाशिल्ल्यान शेतकार आतां आधुनिक पद्धतीन भात कापणी आनी मळणी करतात. ताका लागून लोकांचे कमी पयशांनी भात कापून जाता आनी कामगारांची गरज पडना. मात हळदोणे सारकिल्ल्या भागांत अजुनूय कांय शेतकार पारंपरीक पद्धतीन भात कापणी आनी मळणी करतना दिसले. आधुनिक पद्धतीन भाताची कापणी आनी मळणी केल्यार काम बेगिना आनी सवाय भितर जाता. मात मशिनां घातल्यार तांदूळ मोडटात आनी बाकीचे हळसाणे कुळीद सारकिल्ले पिकांची लागवड पिड्ड्यार जाता अशी माहिती सावयो ह्या शेतकाऱ्यान दिल्या. राज्यात भात कापणीक सुरुवात जाल्ल्यान राजकारण्यांनी शेतकऱ्यांक भात कापणी आनी मळणी करपी यंत्रां भेटयल्यात. मळणेचें काम करपी महिला कामगार दिसल्यो तेन्ना तांकां विचारल्यार आदल्या वेळार लोक शेतांनी काम करताले आनी ताचे खातीर आमकां शेताच्या कामाचो अनुभव आसा. आधुनीक पद्धतीच्या मळणी कामाक लागून गोरवांक तण मेळना, ताका लागून पांयांनी मळणी करतात अशें तांच्यांनी सांगलां. आम्ही आदले भशेन अजून पासून मळणी पांयांनीच मळटात आमची. कळ्ळें तुका? मिशीन घालिना की आमकां हांगा वारयां लायतात आमी. हळसाणां ती नेमां पडटा थोडली. कळ्ळें? म्हाका कामेऱ्यांक त्रास जातात मागीर शेंगो काडूंक हें तें शेताची वाट लागता. हे ट्रेडिशनल कित्याक करता तुमी? आदींसून करून येयल्ली आहात न्हू. हे अशें आसले आदी अशें हे करताले ते आदींसून आदीसून करताले. हय. आनी तुमकां त्रास जायना हे करपाक? त्रास जाता पूण मिशिनाचे आमचे ते कितें जाता हे जेवणाक आमी दवरतात. मिशिनान काडटात पळय ते आमचे तांदूळ मोडटात. ओके. आनी आतां चडशे लोक मिशिनांनी करता न्ही? हय अं, ते सवाय पडटा तांकां.